नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. शेतकार हे आमचे अन्नदाता असून तांच्या अधिकारांची राखण करप आमची जबाबदारी. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी शेतकारांच्या हक्काचेर आदारीत संवसारीक परिसंवादा वेळार स्पश्ट मत. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी शीम रस्तो संघटनेन बांदिल्ल्या 90 मुखेल आधारभूत येवजण्यांचें केलें उक्तावण. सनातन धर्माचो विरोध करप म्हळ्यार भारतीय संस्कृतीचो आनी दायजाचो अपमान करप. भाजपा फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी INDIA गटाचेर घेतलो आक्षेप. डिझेल वाहनांच्या विक्रीचेर 10% अतिरिक्त GST लावपाचो प्रस्ताव ना. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्र्यांचें स्पश्टीकरण. आनी भारताची प्राचीन कला जगामुखार दवरतले. केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हांणी गोंयच्या जहाज बांदपी आस्थापनाक प्राचीन शिलाई आशिल्ल्या जहाजाची बांदावळ करपाचो प्रकल्प भेटवण कार्यावळीत केले उलोवप. आता खबरो विस्तारान. आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लीत शेतकारांचे अधिकार उबारून धरपाच्या हेतान आयोजीत पयल्या संवसारीक परिसंवादाचें उक्तावण केलें. ह्या परिसंवादांत 59 देशांतले शेतकी संशोधक, शेतकार तशेंच शेती वेवसायाक संबंधीत प्रतिनिधी वांटेकार जातात. ह्या परिसंवादांत केंद्रीय शेती मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर हेवूय वांटेकार जाल्यात. उक्तावण सुवाळ्या वेळार उलोवप करतना शेतकार हे आमचे अन्नदाता असून तांच्या अधिकारांची राखण करप आनी तांच्या भविष्याची चिंता करून तांकां फावो ती मदत करप हे आमची जबाबदारी आसा अशें राष्ट्रपतींनी सांगलें. भारत में पूरा दुनिया में जो किसान होते हैं मानव संपदा को केवल नहीं पशु संपदा को भी अन्न देते हैं और हम उसको अन्न लेके जो भी काम करते हैं. आज अन्न है इसीलिए ये तन है, ये तन है इसीलिए बहुत सारे काम करने के लिए हम मन बनाते हैं. चाहे साइंस हो, चाहे और टेक्नोलॉजी हो, चाहे फार्मास हो, कोई भी हो. इसीलिए अन्नदाता नमन होते हैं, नमस्य होते हैं. देश विदेश में सारा दुनिया में अन्नदाता शायद 70% है. उनके अधिकारियों को रक्षा करना, सुरक्षा करना और उनके भविष्य को के लिए चिंता करना हम सबका काम है. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आज जम्मू काश्मीरच्या भोंवडेर आसात. आज लडाखान जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा हांणी तांकां विमानतळाचेर येवकार दिलो. उपरांत संरक्षण मंत्र्यांनी BRO म्हळ्यार शीम रस्तो संघटनेन बांदिल्ल्या 90 मुखेल आधारभूत येवजण्यांचें उक्तावण केलें. सांबा हांगा आयोजीत भौशीक सभेत उलोवप करतना तांणी BROन केल्ल्या कामाची तोखणाय करत थारायल्ल्या वेळा भितर येवजण्यो चालीक लावप ही आतां नव्या भारताची नवी वळख जाल्या अशें मत राजनाथ सिंग हांणी उक्तायलें. जिसमें अनेक रोड्स, ब्रिजेस, रनवेज, हेलीपैड्स और टनल शामिल हैं. और मुझे ध्यान आता है कि एक समय था जब BRO के द्वारा किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती थी तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को शुरू होने में ही काफी लंबा समय लग जाता था. और यदि सौभाग्य से प्रोजेक्ट प्रारंभ में शुरू भी हो गया तो उसमें ऐसी कागजी अड़चनें भी आती थी कि उन्हें खत्म होने में एक बहुत लंबा समय लग जाता था. यानी BRO के प्रोजेक्ट्स का इनागुरेशन लंबे अंतराल के बाद हुआ करता था. लेकिन अब तो मुझे आए दिन यह सुनने को मिल जाता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने फला जगह पर प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है, तो वही फला जगह पर प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर लिया है. यह जानकारी बराबर मिलती है. प्रोजेक्ट्स का इतनी तेजी से पूरा होना आप सभी कर्मयोगियों की मेहनत, लगन और हमारी सरकार की मोदी जी के नेतृत्व में जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है, एक राजनीतिक जो प्रतिबद्धता है, उसका परिणाम मैं मानता हूं. उपरांत दनपरा संरक्षण मंत्र्यांनी IIT जम्मू हांगा आयोजीत एका कार्यावळींतूय वांटो घेवन मार्गदर्शन केलें.
भाजपाच्या मालगडे फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी भाजपाच्या नवी दिल्लीतल्या मुख्यालयांत पत्रकार परिशद आपोवन सनातन धर्माचेर फाटोफाट विधानां करपी INDIAच्या फुडाऱ्यांच्या हेताचेर प्रश्न उबारला. ह्या वेळार उलयतना INDIAचो मुखेल संकल्पूच सनातनाचो विरोध करप आसा अशें रविशंकर प्रसाद हांणी सांगलें. सनातन धर्माचो विरोध करप म्हळ्यार भारतीय संस्कृतीचो आनी दायजाचो अपमान करप अशी टिका तांणी ह्या वेळार केली. सोनिया गांधी जी पार्टी की ओर से आपसे पिछले कुछ दिनों में कई सवाल पूछे गए. रोज अपमान हो रहा है भारत की विरासत का, भारत की संस्कृति का, सनातन धर्म का, और आप खामोश हैं. और राहुल गांधी प्रियंका से भी पूछा था, प्रियंका जी से भी पूछा था, अभी तक कोई जवाब नहीं आया. आज जो DMK के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी टिप्पणी जो आई है वो तो कमाल की आई है. मिस्टर पॉन मूडी, और अंग्रेजी में एक शब्द है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग. जो हमारी सोच थी वो सामने आ गई. इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है. मेरे पास उनका इंग्लिश टेक्स्ट भी है, जो उन्होंने उसी सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में कहा था जिसमें स्टालिन जी मुख्यमंत्री के पुत्र ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की. ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं. मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? तृणमूल काँग्रेसीची खासदार नुसरत जहां हिका अंमलबजावणी संचालनालयान ताब्यात घेवन सध्या तिची चौकशी सुरू आसा. खात्रीलायक सुत्रा प्रमाण ज्या रियल इस्टेट कंपनीची नुसरत जहां आदली संचालक आशिल्ली त्या कंपनीन कोलकातान लोकांक फ्लॅट दिता म्हूण सांगून फटोवपाचें प्रकरण मुखार आयलां. लोकांक फ्लॅट मेळूंक ना तशेंच तांणी भरिल्ले पयशे परत दिवंक नाशिल्ल्यान कंपनीचेर आरोप जाल्यात. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत. मुई nous इंडिया, sommes l'Inde. नहनु हुनूर, इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, मूंग हिंदियान सलाम हिंदुस्तान. We are India. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. they are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरी. CBI कडेन मंगळारा दिल्लीच्या रावस एव्हेन्यू न्यायालयाक आदले रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव तशेंच हेर 3 रेल्वे अधिकाऱ्यां आड नोकरी घोटाळ्यांत नवे आरोप प्रस्थापीत करपा खातीर घर मंत्रालया कडल्यान मंजुरी मेळिल्ल्याची म्हायती दिल्या. हाका लागून आदले रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव हांच्या आड ह्या प्रकरणात खटलो चलोवपा खातीर मंजुरी मेळपाची शक्यताय आसा. फुडली न्यायालयीन कारवाई सप्टेंबरच्या 21 तारखेक जातली. होडी इनोव्हेशन प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या दिवाळी जुंवार आशिल्ल्या जहाज बांदावळ कंपनीक केंद्र सरकाराच्या संस्कृती मंत्रालयान आनी भारतीय नौदळान पुरातन पद्दतीन शिविल्ले जहाज बांदपाचो प्रकल्प भेटयला. ह्या प्रकल्पा वरवीं भारताचो पुरातन समुद्री वारसो पुनर्जीवीत करपाचो यत्न सरकार करता. 9 कोटी रुपया खर्च करून हो प्रकल्प पुराय करपाक 22 म्हयने लागतले. हे जहाज तयार जाल्या उपरांत 13 वांगड्याचो भारतीय नौदळाचो एक पंगड भारतांतल्यान इंडोनेशियाक नोव्हेंबर 2025 भोंवडी करपाची आसात. दिवाळे जुंव्यार कील लेईंग कार्यावळीत केंद्रीय सांस्कृतीक राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी आनी नौदळ मुखेली एडमिरल हरिकुमार तशेंच नौदळाच्या हेर कर्मचाऱ्यांनी वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय संस्कृती राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी हांणी पुरातन मौर्य आनी गुप्त राजघराण्याचो संदर्भ दितना ह्या राजघराण्याचे अधिकारी तांच्या राज्यांत शिपिंग अधीक्षकम म्हण नियुक्त केल्ले
हाका लागून शिपिंग हो पुरातन काळात भारताचो मुखेल व्यवसाय आशिल्लो हे दाखयता अशें मीनाक्षी लेखी हांणी सांगलें. प्राइवेट लिमिटेड और सब लोग मिलकर एक हमारी जो पुरातत्व तकनीक थी जहाज बनाने की, वो जहाज बनाने की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से जहाज बनाने की विधा को हमने परांगत रूप से शुरू किया है और इसी के आधार पर एक जहाज बनाने का जो कार्यक्रम है वो आज शुरू किया गया. इसके लिए मैं भारतीय नेवी को और संजीव सान्याल जी को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी सुंदर शुरुआत है कि जब अमृतकाल शुरू हुआ तो भारत की हर वो गौरवान्वित करने वाली गाथा को हम सबको याद करने का, समझने का और गायन का, तीनों चीज़ का ज़रूरत है ताकि हम अपने गौरव को आगे लेकर बढ़ें. नौदळ मुखेली एडमिरल हरिकुमार हांणी आपल्या उलोवपांत भारतीय नौदळान आपल्या अधिकृत निशाणेचेर मराठा राजा छत्रपती शिवाजी महाराज हांची राजमुद्रा जोडून नौदळाचो लश्करी इतिहास परत मेळयलो अशें सांगलें. The very fact that we have the government, the armed forces, the academia, the shipyard, industry, artisans, all converging here today is testimony to a shared dream of propelling India to its rightful place. And for that to happen, our youth must be galvanized towards a national cause. Young Indians should be more conscious, curious and confident of our cultural and civilizational past. So it is our duty to connect the present with the past to usher in a vibrant and aspirational tomorrow. So I'd like to assure you that the Indian Navy is very, very clear about this responsibility. We have initiated a number of measures to shed colonial vestiges and reconnect with our civilization values. Our new ensign, the naval ensign, is a prime example. Since independence, the naval ensign almost always carried the colonial St. George's cross. It simply had to go, and on the 2nd of September last year, we had changed over to the new naval ensign. केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी डिझेल वाहनाच्या विक्रीचेर 10% अतिरिक्त जीएसटी लावपाचो प्रस्ताव ना अशें स्पश्ट केलां. डिझेल वाहनाच्या विक्रीचेर आनीक 10% जीएसटी लावपाच्यो खबरो कांय प्रसार माध्यमांतल्यान प्रसारीत जाल्ल्यान केंद्रीय मंत्र्यांनी ट्वीट संदेशा वरवीं ताचेर स्पश्टीकरण दिलां. सध्या सरकाराच्या सक्रीय विचारांत असो प्रस्ताव ना अशें तांणी सांगलें. 2070 मेरेन कार्बन नेट झिरो मेळोवपा खातीर आनी डिझेल सारकिल्या धोकादायक इंधनाक लागून जावपी वायू प्रदुशणाची पातळी उणी करपा खातीर सरकार निवळ आनी पर्यावरण उपेगी इंधनाक सक्रीयपणान आपणावपा खातीर वचनबद्ध आसा अशेंय तांणी मुखार सांगलें. जन आशिर्वाद यात्रेत वांटेकार जावपा खातीर मध्य प्रदेशांतल्या ग्वालियरांत पाविल्ले गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्रांतल्या डबल इंजिन सरकारान देशांत वेगवेगळ्यो येवजण्यो आनी प्रकल्प चालीक लायल्यात ताचो फायदो मध्य प्रदेश सरकारान थळाव्या लोकांक करून दिला अशें सांगलें. येता त्या वेंचणुकेंत मध्य प्रदेशांत भाजपाचेच सरकार वेंचून येतलें हातूंत कांयच दुबाव ना असो लेगीत हावेस मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायलो. जहाँ पे हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय का सिद्धांत यहीं से स्टार्ट हुआ और आज भी उसी अंत्योदय सिद्धांत पे दिल्ली से लेके हर एक स्टेट में हम जब सरकार चलाते हैं तो अंत्योदय के तत्व पर ही हमारी सभी सरकारें चलती हैं. मैं आज ग्वालियर में हूँ, कल मैं इंदौर में था. जन आशीर्वाद यात्रा में जो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो निकाली है लोगों का जन आशीर्वाद लेने के लिए, उस जन आशीर्वाद यात्रा में सहभागी होने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ. सूचना कार्यालयान पत्रकारां खातीर घडोवन हाडिल्ल्या वार्तालाप ह्या कार्यशाळेंत उलयतना केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी पत्रकारांक पारदर्शकता, जापसालदारकी आनी देशाच्या उदरगतीत आपलें योगदान दिवपाची सामुहीक जापसालदारकी मुखार व्हरपाचो उलो मारलो. फोंड्या आयोजीत केल्ल्या ह्या वार्तालाप कार्यशाळेंत फोंडे तालुक्यांतले पत्रकार तशेंच पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालयांतले विद्यार्थी वांटेकार जाल्ले. अंत्रुज पत्रकार संघाच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या वार्तालाप कार्यशाळेंत पत्रकारां खातीर वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चासत्रां आयोजीत केल्लीं.
तशेंच केंद्र सरकाराच्या 9 वर्साच्या कारकिर्दीत घडोवन हाडिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचे तशेंच प्रकल्पांचे प्रदर्शन आयोजीत केल्लें. As we all know, it is often referred to as the fourth estate in a democracy. It is a force that not only inform and educate but also acts as a watchdog, holding those in power accountable for their action. In a democratic nation like ours, a free and responsible media is essential for the functioning of the transparent and accountable government. The media serves as a bridge between the government and the public, ensuring that information and government policies, action and decisions is disseminated transparently. It brings to light issues that require the public attention, making it difficult for any government to operate in secrecy. The journalists act as the eye and ears of the public, monitoring the government's performance and actions. When accountability mechanism within the government fall short, media's scrutiny can be a powerful tool in holding those in power responsible for their actions. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. You can watch Doordarshan's national channel on 114 number on Tata Play, 148 on Airtel, 302 on Sun, 40 on Hathway, 175 on D2H, 138 on Den, 193 on Dish TV and number 2 on Free Dish. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. केंद्र सरकार ऑक्टोबर म्हयन्यांत किसान समृद्धी महोत्सव आयोजीत करपाचे आसात. या महोत्सवाच्या अंतर्गत किसान रथ ही संकल्पना अंमलात हाडून शेतकारांक नॅनो युरिया, नॅनो DAP आणि सरकाराच्या हेर येवजण्यांची माहिती सरकार दितले. त्या भायर या महोत्सवा अंतर्गत 15,000 आपमजत गटांक सरकारा वतीन ड्रोन उपलब्ध करून दितले. या ड्रोनाचो वापर युरिया तशेंच हेर किटनाशकां पिकाचेर फाफडुपाक जातलो. केंद्रीय खत आणि रसायन मंत्री मनसुख मांडविया हांणी आज प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रांतल्या सुमार 3,000 शेतकार आणि केंद्र अधिकाऱ्यां वांगडा संवाद साधलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला शेतकारांक फावो ती मजत आणि आर्थीक आदार दिवपाच्या कामाक गती मेळ्ळ्या अशें मांडविया हांणी सांगलें. मोदी जी ने 9 साल में किसान के लिए बहुत कुछ निर्णय किया है. आज किसान को किसान सम्मान निधि के तहत उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है. पहले कभी MSP बढ़ती नहीं थी, आज MSP हर साल बढ़ाई जाती है और किसान को अच्छा फसल का दाम मिल रहा है. पर्याप्त मात्रा में MSP से प्रोक्योरमेंट हो रहा है. किसान को किसान समृद्धि केंद्र के द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है. मैंने एग्रीकल्चर विभाग को भी डायरेक्शन दिया है कि क्या रबी सीजन में हम 20% यानी कि आज हम हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक 100 मेट्रिक टन यानी कि 1 लाख मेट्रिक टन केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, तो हम 80,000 मेट्रिक टन केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करें और 20,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइज़र के विकल्प में हम नैनो का उपयोग करें, हम बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग करें, हम प्रोम का उपयोग करें. ऐसा वैकल्पिक खाद हमारे क्षेत्र में उपयोग हो. मिनिमम 20% रबी सीजन में हम सब लोग साथ में मिलकर संकल्प करें तो केमिकल खाद का उपयोग कम कर सकते हैं. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सध्या उत्तराखंडाच्या भोंवडेर आसात. आज तांणी राज्यांत शिक्षण वेवस्था सुदारपाच्या हेतान देहरादून हांगा कोट्यांनी रुपया गुंतवणूक केल्ल्या शिक्षण संबंधीत कामाचो बुन्यादी फातर बसयलो तशेंच उक्तावण केलें.
ह्या वेळार उलोवप करतना नवे शिक्षण धोरण चालीक हाडपी देशांत उत्तराखंड हे पयल्या राज्या भितरले एक आसा अशें सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या ध्येया प्रमाण शिक्षण वेवस्था सुदारून देशा खातीर एक बरो फुडार तयार करपाक फावो ती मजत केंद्र करता अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलें. आज बहुत आनंद की क्षण है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में उत्तराखंड कई मामलों में देश की अग्रणी राज्यों में है. विद्या समीक्षा केंद्र इसकी कल्पना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात की स्कूली शिक्षा को ठीक प्रबंध करने के लिए कल्पना की थी. बाद में वहां उनको उसने बनाया, लेकिन एनईपी इम्प्लीमेंट करने के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जिसका आज हमने लोकार्पण किया. सौदी अरेबियाचे युवराज आणि प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साऊद हांच्या द्विपक्षीय रणनीती भागीदारी मंडळाच्या फुडाऱ्यांच्या शिखर सभेत वांटो घेवपा खातीर भारत भेटेच्या फाटभुंयेर भारताच्या वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालय आनी साऊदी गुंतवणूक मंत्रालय हांणी काल नवी दिल्लींत भारत सौदी अरेबिया गुंतवणूक फोरमाचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार दोन्ही गटांनी G2B आणि B2B स्वरूपात 45 परस चड कबलातींचेर सयो केल्यो. ह्या कबलाती वरवीं दोनूय देशांमदीं आर्थीक संबंद चड घटमूट जातले आनी गुंतवणुकेक गती मेळपाची शक्यताय आसा अशें केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. Fully support this initiative, and we have invited PIF and other sovereign wealth funds and investors to come and set up in Gift City. Khalid Bhai and I are both committed to it. The Minister of Environment, His Excellency Mr. Khalid, and I have both agreed that within the next 6 months we'll make both these in action actually on the ground. चंद्र आनी सूर्याचेर संशोधन करपा खातीर भारतान राबयल्ल्या यशस्वी मोहिमे उपरांत आतां भारत खोल दर्यांत लिपिल्ल्या रहस्य सोदून काडपा खातीर समुद्रयान ह्या मोहिमेच्या तयारेक लागला. चेन्नईच्या राष्ट्रीय महासागर संशोधन संस्था हांगा तयार जाल्ल्या मत्स्य 6000 ह्या स्वदेशी रचनेच्या पाणबुडयेचो वापर ह्या मोहिमे खातीर करतले. फुडल्या वर्साचे सुरवेक ह्या मोहिमेचें परीक्षण जावपाचो अदमास आसा. ह्या मोहिमे अंतर्गत 3 समुद्री यात्रींक दर्यांत 6 किलोमीटर खोल धाडून दर्यांतलें संसाधन आनी जैव विविधतायेचेर अभ्यास करपाची मोख वैज्ञानिकांनी दवरल्या. हे विशीं केंद्रीय भूगोल मंत्री किरण रिजिजू हांणी समाज माध्यमावेल्यान चड म्हायती दिली. इटलीच्या क्लब जुवेंटसाचो मिडफिल्डर पॉल पोग्बा हाका राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी न्यायालयान निलंबीत केला. टेस्टोस्टेरॉन ह्या सहनशक्ती वाडोवपी हॉर्मोनची चाचणी सकारात्मक आयिल्ल्यान पोग्बाच्या आड ही कारवाय केल्या. सोमारा सांजे पोग्बाच्या निलंबनाची कारवाय जाली. ह्या उपरांत जुवेंटस क्लब मुखावेली प्रक्रिया चालू करतलो. एशिया करंड क्रिकेट सर्तींत भारताचो सामनो आज श्रीलंके आड जाता. भारतान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला. निमणी म्हायती मेळिल्ली त्या प्रमाण भारतान 47 षटकांनी 9 गडे वगडावन 197 धांवड्यो केल्ल्यो. सध्या पावसाक लागून ह्या खेळांत व्यत्यय आयला. काल जाल्ल्या सामन्यांत भारतान पाकिस्तानाक 228 धांवड्यांनी हारयल्लो. विराट कोहली आनी KL राहुल हांणी केल्ल्या शतकी कामगिरीक लागून भारतान 50 षटकांनी 2 गडे वगडावन 356 धांवड्यो केल्ल्यो. हाका जाप दितना पाकिस्तानान 32 षटकांनी फक्त 128 धांवड्यो काडपाक शकलो. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केले ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. शेतकार हे आमचे अन्नदाता असून तांच्या अधिकारांची राखण करप आमची जबाबदारी. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे शेतकारांच्या हक्कांचेर आदारीत संवसारीक परिसंवादा वेळार स्पश्ट मत. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी शीम रस्तो संघटनेन बांदिल्ल्या 90 मुखेल आधारभूत येवजण्यांचे केले जम्मू आनी काश्मीरांत उक्तावण.
सनातन धर्माचो विरोध करप म्हळ्यार भारतीय संस्कृतीचो आनी दायजाचो अपमान करप भाजपा फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी INDIAच्या गटाचेर घेतलो आक्षेप. डिझेल वाहनाच्या विक्रीचेर 10% अतिरिक्त GST लावपाचो प्रस्ताव ना. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्र्याचे स्पश्टीकरण. भारताची प्राचीन कला जगामुखार दवरतले. केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हांणी गोंयच्या जहाज बांदपी आस्थापनाक प्राचीन शिलाय आशिल्ल्या जहाजाची बांदावळ करपाचो प्रकल्प भेटवण कार्यावळीत केले उलोवप. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.